देशाच्या घटनेनुसार कलम 19 हेजे सकल एनी असोसिएशन फॉर्म करपाक बंधन कोणाचें ना हो घटनेन दिल्लो अधिकार आसा आनी त्याच घटनेन दुरुस्ती करून पयलीं कितें आसलें फॉर्मेशन ऑफ द असोसिएशन युनियन आनी ताका एड केला फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ऑल्सो इज अ फंडामेंटल रायट आनी फंडामेंटल आमकां जर रायट मेळटा घटनेनुसार अधिकार मेळटा जाल्यार असोसिएशन करप नथींग रॉंग आनी असोसिएशन केलें नंतर तें चलोवपाक जाय न्ही ते गव्हर्मेंट उरपाक जायना आमचे बँकिंगां आमी ताका NPA म्हणटात ते उरपाक जायना काम करपाक जाय आनी एखादी संघटना काम करता आसतना कितें जर समजा काही कितें म्हणटा जे आमचे तेतून समजा सुदारण करपाक जाय काही समजा तेंचे चुकले आसा जाल्यार ते टायम टू टायम नजे हाडपाचें काम सुद्दां जो रजिस्ट्रींग ऑथॉरिटी आसा तांचे कडेन आसा ते करपाक जाय सो हातूंत मेरीट डिमेरीट वचनासतना खंयच्या संघटनेचेर बंदी घेवची न्ही तांकां जर चुकता जाल्यार टायम टू टायम जी रजिस्ट्रींग ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी सांगपाक जाता तुमी हें चुकलेलें आसा तें सुदारणी करतात रजिस्ट्रेशन कोण करता ती रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी करता 5 वर्सांनी समजा रिन्यूअल करपाचें कोण पळयता तीच रजिस्ट्रींग ऑथॉरिटी आसा ते एखादे वेळा समजा तुमी कंटिन्यू रावतले काय ना रावतले हो अधिकार तांचो आसा सो घटनेनुसार अधिकार जो आसा आनी त्याच बरोबर समजा रजिस्ट्रींग ऑथॉरिटी समजा टायम टू टायम तेंच्या मुखार येता जर ती चूक की बरोबर आसा हें पळोवपाचें सुद्दां कर्तव्य तेंचें आसा सो ह्या संबंदी म्हाका दिसता खंयच्या एका पर्टिक्युलर संघटनेनी सामाजीक संघटनाचेर बंदी आसची न्ही हें म्हाजें प्रामाणीक मत आसा कारण त्यो तांकां नांवूच नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायजेशन म्हणटात ती चलपाक जाय कांय आमी सगळे सरकाराक दोश दिनासतना जे सामाजीक कार्य करपा खातीर अशे तेजे अनेक संघटना गोंयांत काम करतात आनी म्हणून काही गोश्टी फुडें व्हरपाक आतां गोंयांत शैक्षणीक संस्था खूब आसात शैक्षणीक संस्था ज्यो खाजगी चलयतात त्यो NGOच त्यो सुद्दां चलयतात शिक्षणाचो प्रसार जाता अशी कितल्योशो आसात संस्था आसात सामाजीक आसतात त्या संस्थाचेर म्हाका दिसता निर्बंध आसचे न्ही तुमी तेंचे चुकता काय पळयात चुकता जाल्यार सुदारपाक एक संदी दियात आनी सुदारपाचें काम त्या ज्या संस्थेचे मेंबर आसत तेंची जनरल बॉडी आसता तेंचे मासीक बैठका आसत ह्या संस्थांचे ह्या ज्यो NGO आसात तेंचें काम चालू उरपाक जाय जेणे करून खऱ्या अर्थान जे आमी अंत्योदय तत्वाचेर म्हणटात सरकार आसपाक शकता किंवा तेजो सुद्दां सरकाराक सुद्दां ह्या NGOचो बऱ्या पैकी माध्यम म्हणून उपयोग जावपाक शकता आनी तें जावचें हाजे खातीर सुद्दां सहकार दोनूय वटेन आसपाक हे खंय तरी रजिस्टर जे आसा हे रजिस्टरान खंय तरी तुमकां टायम टू टायम तुमकां खंय तरी अलर्ट करपाची गरज आशिल्ली ह्या संबंदी म्हाका चड उलोवपाचें ना कारण जे कितें आसा म्हणजे संबंदी येणारे काळ निर्णय जातलो पूण जे सामाजीक कार्यकर्ते आसात ते आपल्यालें काम रिस्ट्रिक्शन दवरलें म्हणून काम करपाचें थांबतले अशें ना एखाद्या समाजाचें किंवा सामाजीक काम ते खंयच्या ना खंयच्या स्वरुपान करपाक शकता म्हजो पिंड आसा हांव म्हजें वैयक्तीक सांगता म्हजें पिंड जो आसा सामाजीक कार्यकर्ते आज जरी सुद्दां अनेक आतां रायट फ्रॉम स्टुडंट्स आसतना जे समाजाची काम जशी जाता तशी करता तो खंयच्या ना खंयच्या करता आनी हेतूंतल्यान आयज सुद्दां जे समाजाचें कार्य करता म्हाका अभिमान दिसता सामाजीक कार्य करता लोकांनी म्हाका राजकारणांत जे आमदार म्हणून निवडलो आमदार जाले नंतर मंत्री जालो आनी अनेक तरेच्यो संस्था उबी करपाची संदी मेळ्ळ्यो हे जे सामाजीक काम करता लोकांच्या संपर्कांतल्यान जाल्लें आसूं समजा काही संस्थांचे बंदी हाडले दॅट्स नॉट एंड तूं काम करपा आसा तो काम खंयचो चालू दवरता ताका लेबल तुजें पळय ह्या संघटनेला काय त्या संघटनेला आजूय आमी समजा निर्बंध आसा म्हणून आपलें सामाजीक काम लोकांक उपयोग पडपाचें काम चालू आसा सो बंधन हाडल्यामुळे खंय तुमचे उठाचे खंय खंड पडोवना उठा जे आतां कितें जें आसा समजा उठा समजा ना दुसऱ्या खंयच्या माध्यमांतल्यान काम करता तो काम चालू आसतलें न्ही आमचें सामाजीक काम चालू आसा गोंयभर आमचें जें आमकां शक्य आसा समजा एखाद्या आय बिलोंग टू ST कम्युनिटी म्हाका आनी खंयच्या माध्यमांतल्यान काम करपाक येता
वा हांव खंय जरी आसलो सामाजीक कामां आसो राजकीय कामां आसो कॉर्पोरेट कामां आसलो पण ज्या समाजान हांवें जन्म घेतला त्या समाजाक म्हज्या अनुभवाचो जो फायदो जाता तो ह्या रुपान किंवा त्या रुपान ते दिवपाचें आमी सतत काम आसा.